दीस बुधवार एप्रिलाची 2 तारीख 2025. पहिले मसब इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले मसब अध्याय 49 ओळ 8 तावन 15 पर्यंत. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, दया दाखोवच्या वेळार हांवें तुका जाप दिली. सडवणेच्या दिसा हांव तुका पावलो. देश उद्धार करूंक आनी पाड पडिल्लें दायज वांटून दिवंक हांवें तुका आकारलां आनी म्हजे परजेक एक करार कसो नेमून दिला. कैद्यांक हांव म्हणटलों, भायर सरा. काळोखांत आसतल्यांक दिश्टी पडा. वाटे देगेर तांकां सरो मेळटले आनी रिते दोंगर सरोवाचें मैदान जातलें. तांकां केदींच भूक वा तान लागची ना. धगीचें वारें वा वोत तांकां मारचें ना, कित्याक जो ताची दया करता तो तांकां चलयतलो आनी उदकाच्या झरीशीं तांकां पावयतलो. सगळे म्हजे दोंगर कातरून हांव एक रस्तो करतलों आनी म्हजे राज मार्ग उबार करतलों. पळया, ती पयस पयस थावन येतात, थोडीं उत्तरे थावन आनी अस्तमते थावन आनी थोडीं सिनिमा थावन. मळबा, संतोषान बोब मार. पृथ्वे, उल्हासीत जा. पर्वतानो, आनंदान गायन करा, कित्याक सर्वेस्पोर आपले परजेक बुजवण दिता आनी आपल्या कश्टतल्या लोकांची दया करता. पूण सियोनान म्हळें, सर्वेस्परान म्हाका सांडला, सर्वेस्पर म्हाका विसरला. एक स्त्री आपल्या दुदाच्या बाळाक विसरात गाय? आपल्या कुसव्याच्या भुरग्याची ती दया करची ना गाय? पूण ती पर्यंत विसरत जाल्यारी हांव तुका विसरचो ना. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 145, 8 तावन 9, 13 CD तावन 14 आनी 17 तावन 18. श्लोक. सोमी दयाळ आनी काकुळदार. सोमी दयाळ आनी काकुळदार, सोसनिकायेन आनी प्रितीमोगान भरलो. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. सगळे आपले रसने थंय कणवळायेन भरलेलो. श्लोक. सोमी दयाळ आनी काकुळदार. दिल्ल्या उतरांक सर्वेस्पोर सदांच विश्वासी. सर आपल्या कर्णांनी तो मोगापात्र. सकल्या पडलेल्यांक सर्वेस्पोर हात दिता. बागवाल्यांक तो नीट उबी करता. श्लोक. सोमी दयाळ आनी काकुळदार. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच नितीवंत. सर आपल्या करण्यांनी तो दयाळ. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक वय खऱ्या मनान उलो मारतल्यांक सर्वेस्पोर लागींच आसा. श्लोक. सोमी दयाळ आनी काकुळदार. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. हांव उंच पुनर्जिवंतपण, हांव उंच जीव म्हणटा सुमी. जो कोण म्हाका सतमंता तो ससनाक मोरासो ना. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सांजो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 5 ओळ 17 तावन 30 पर्यंत. त्यावेळी जेजून जोवांक जाप दिली. म्हजो बाप सदां नीत वावुरता, हांवी तसोच वावुरतां. ह्या पासत म्हाका जिवेशी मारी जय म्हणलें जुदेवांचें हट आनी की बोळ जालें. कारण तो साब्बताचो कायदो मोडतालो, मात्र न्ही, देव आपणाचो बाप म्हणून सांगीत आपणाक देवाकच समासम करतालो. जेजून तांकां हे परी जाप दिली. सतस हांव तुमकां सांगतां, बाप कितें करता
तें पळोवन पूत करता शिवाय आपलेच तकी पूत कांयच करूंक शकना. जें बाप करता तेंच पूतय करता, कारण बाप पुताचो मोग करता आनी आपूण कितें करता तें सकळ पुताक दाखयता. आनी की वर्त्यो करनो ताका तो दाखयतलो, तवळ तुमी आजाप पावतल्यात. कशें बाप मेल्ल्यांक उठोवन जीव दिता, तशेंच पूतय आपणाक जाय तांकां जीव दिता. ह्या शिवाय बाप कोणाचीच जडती करिना. जडती करचे सगळे हक्क ताणें पुताक सोडून दिला. सोमेस्तांनी आपणाक मान दिल्ले बरी पुताकी मान दिजे म्हणून बापाची खुशी. देखून जो कोण पुताक मान दिना तो ताका धाडलेल्या बापाकी मान दिना. सतस हांव तुमकां सांगता, मेल्ल्यांनी देवाच्या पुताचो ताळो आयकोनचो काळ येतलो मात न्ही, तो येदळूच आयला. जीं कोण हो ताळो आयकतात तीं जियेतलीं. जशें आपूण स्वजिविताची जर, तशें बापान पुताकी स्वजिविताची जर जायसो केला. त्या शिवाय जडती करचो अधिकार ताणें पुताक दिला, कारण तो मनशापूत. इतलें आयकून तुमी आजाप जायनाकात. मेल्ल्या सोमेस्तांनी तसो ताळो आयकून समाधींतली भायर सरचो वेळ येतलो. जाणी बरें केलां तीं जिवीत भोगूंक आनी जाणी वायट केलां तीं ख्यास्त सोसूंक उठतलीं. म्हजेच तकी हांव कांयच करूंक शकना. बापान म्हाका सांगिल्ले बरी हांव नीत करतां. म्हजीच खुशी करूंक सोदिनासता म्हाका धाडलेल्याची खुशी हांव पाळटां. देखून म्हजें फायसल निती भरीत. देवाचें उतर हें, वाखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. म्हजो बाप सदां नीत वावुरता, हांवें तसोच वावुरतां. जेजून जायत्यांक बरें केलें, सब्बाता दिसी बरें केलें. पूण जुदेवांक बरें करचें सोड. बरें केल्लें पळोवंक सयत कश्ट मारले. हेरांच्या बरेपणा थंय संतोश पावच्या बदलाक सब्बाताचो कायदो घेवन जेजूक खेंडूंक आनी ताणें केल्ल्या बरेपणा थंय आपलें अनुपकारपण दाखोवंक मुखार सरले. पूण जेजू आपूण कितें करता तें सारकें जाणा आसलो. देखून आपणे करच्या बऱ्या कामाक फाटल्यान सर्गीचो बापूच प्रेरण म्हणलें सत आयचे सुवार्तेंत विवर्सेता. जेजू ह्या संवसारी सर्गीच्या आपल्या बापाचें प्रतिरूप जावन जियेलो. तो सांगता, बाप कितें करता तें पळोवन पूत करता शिवाय आपलेच तकी पूत कांय करूंक शकना. आपल्या मिसावांत जेजूक बापच व्हड एक प्रेरण. अशें बापाची खुशी करूंक ताका सलीस जालें. बापाचें प्रतिरूप जावचें तें जेजूचें मिसांव सुफळ जालें. देवाच्या सारक्याचे आनी स्वरुपायाचे जावन रचलेले आमी ताचें प्रतिरूप जावन आमच्या कुटुंबांनी सेज समारात जियोंक प्रयत्न केलां गी.